मी सदांच हे दिता आश्वासनां दिता तेन्ना आमी फटींग आश्वासनां केन्ना दिना. आमी जेन्ना आश्वासन दिता जेन्ना आमकां दिसता हें काम आमी करूंक शकतले म्हणून आमी आश्वासनां दिता. आमी अशे खूब जाण येयले हांगासर आश्वासनां दिवन गेले खुबशीं आनी खुबशे व्हडले व्हडले उलोवनूय गेले पूण कामां कांय करूंक ना. 4 आण्याचें काम करप आनी 1 रुपयाचें ढोल बाजा करप ताका लागून आमी ढोल बाजा खंयच करिना. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आमी काम करता, काम करून दाखयता, कामानसून कृती दाखयता. ताका लागून आयज जे आमी वाड्यांनी काम करता जो लोकांक खऱ्यांनीच कितें गरज आसता ती आमी गरज फेडपाक आमी सदांच फुडें आसता. झेडपी आमचो धारबाळे मतदारसंघाचो खूब बरें काम करता नानू आडगांवकर. तशेंच म्हजे सगळे गांवचे सरपंच तशेंच आमच्या डेप्युटी सरपंच आनी मेंबर्स हे खूब बरें काम करता. जे लोकांक खऱ्यांनीच गरज कितें आसता ती सदांच गरज फेडपाक सदांच फुडें आसता. तशेंच आमचें काम आसतलें. तशेंच तुमकां खबर आसा आतां 27 आतां 2027 आतां इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा. तुमकां खबर आसा आमी कितें गांवांनी कामां करता आनी कशीं कामां करतात. ताका लागून सगळ्यांनी जसो म्हाका सपोर्ट दिल्लो पयलीं तसोच आनी एकदां म्हाका परत सपोर्ट दिवचो सगळ्यांनी. आनी जी पळय आमी उदरगत आमच्या पेडण्यान करता तशेंच तेज्यान आनीक बरी उदरगत करपाक आमी म्हाका चान्स दिवचो. आनी हांव तुमकां सगळ्यांक बरें जें काम करून दाखयता की पेडण्यान तशेंच चेंज घडोवपाक आमी सदांच फुडें आसता. आयज कालूच आमी हुतात्मा येदो व्हडलो आमचे फ्रिडम फायटर्स आपल्या देशाक लागून आयज तेंच्यांनी आपले स्वताचो प्राण गवयल्लो आसा. तशेंच आमच्या तेंच्या फॅमिलीक आयज आमच्या गोवोरमेंटान बऱ्यान बरो सपोर्ट दिल्लो आसा. आमचो डायनेमीक प्रमोद सावंत डॉक्टर प्रमोद सावंत CM हेणी बऱ्यान बरो सपोर्ट दिल्लो आसा तेंकां. आनी काल खूब बरें दिसलें जे आयज आमच्या फ्रिडमाक खंय तरी तेंच्या खंय तरी आमच्या बॉर्डरीन आयज आमी येदो व्हडलो हुतात्मा हें करून तेंचें नांव स्मारक करून हांगासर जे आयज येदो व्हडलें नांव तेंकां हांगासर दिल्लें आसा आनी तेंच्या फॅमिलीकूय बी. अशींच आमचीं कामां आसतलीं जे पेडण्यान जे आयज खऱ्यांनी हांव काम करीत आसा जें तुमकां खबर आसतलें. पण हांव जेन्ना कामां करता ते कामाची हांव स्वता उलोवन दाखयना, लोकांनी उलोवन दाखोवपाची आनी लोक उलोवन दाखयताय बी जे आयज हांवें काम कितें पेडण्यान केलां पळय तें. ताका लागून अशेंच म्हाजें काम आसतलें. जो बारीक लोकांक खंयसर गरज आसा थंयसर हांव सदांच ती भेटपाक फुडें आसतलें. इतलेंच सांगता म्हाजें दोन उतरां हांगा सोंपयता. ते हॉलाची तेजी सेकंड फेज जाली बेगीन करून फास्ट हें काम करून दाखयलें. ही फायल आहा ती 12 लाखाची आहा झेडपी अंडर सेकंड फेज जाली. एक काम आहा ती बेगीन जालेलें. आयज हांगासर खरें म्हटल्यार हांव आमचे आमदार आनी तशेंच आमचे झेडपी हांकां दोगांयक हांव खरें मना काळजानसून थँक्यू म्हणूंक सोदता. कित्याक ही फायल तेंची खूब वर्सां जाल्ली. ही एक फेस जाल्लो पूण फुडें ही वचनासली. ते आमकां 4 वर्सां जालीं आतां आमच्या फाटल्यान लागलेले ही फायल करा पूण आमी ही फायल हें केल्ली पूण ती जायनासली. पूण आमदारान आनी आमच्या झेडपी हेचेर खूब भर घेतली. आनी झेडपीचें जेन्ना इलेक्शन आसलें तेन्ना आमी ह्याच हॉलान आमचो नानू हाडलेलो. तेन्ना तेणी एक उतार दिल्लें लोकांक की हे वर्स जावच्या पयलीं आपूण तुमची ही फायल करता म्हणून. आनी त्या प्रमाणे तेणी ही फायल करून दिल्ली आहा म्हणून हांव आमच्या पंचायत तर्फे तशेंच आमच्या गांवच्या लोकां तर्फे तेंचे खूब मना काळजान दोगांयचे अभिनंदन करता. कित्याक तेंच्यांनी उतार दिल्ल्या प्रमाणे ते उतार सांबाळून दवरलेले आसा. तुमकां हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की येणाऱ्या 27 तुमी दुसऱ्यांची आतां जाता तितले खूब जाण तुमचे कडेन येतले पूण तुमी दुसऱ्या कडेन न पळयता असले जे आमदार जो झेडपी असले आमकां जर मेळटात जाल्यार आमी दोळे धांपून हांकां फुडें निवडून हाडपाची गरज आहा. आनी हेच्या पयलीं जे झेडपीचे इलेक्शन सुद्दां हांगासर खूब एरोप्लेनां सोडलीं. तशींच हांगासर नाल्ल सुद्दां फोडले पूण ते एरोप्लेनां क्रश जाली आनी नाल्ल कुसले पूण कमळ हें फुल्लें. तशेंच येता त्या 27 सुद्दां कमळ भरघोस मतांनी फुलोवंक ना आनी आमच्या आमदारांक निवडून हाडूंक जाय. इतलें म्हणटा
तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.